देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. मातेवाचो 28:28 वोळ 16 ते 20. 11 शीस गालिल्यांक जेजून आपणाक मेळूंक नेमलोल्या दोंगरार गेले. ताका पळयना फुडें ते ताच्या पांयां पडले, तोरी तांतले तोडे दुबावले. जेजून फुडें सरून म्हटलें, स्वर्गार आनी संवसारार बापान म्हाका सगली पदवी दिल्या, म्हणटूच तुमी वचात आनी हांवें आज्ञा दिल्या तितल्योय सगल्या देसांतल्या लोकांक शिकून तांकां म्हजे शीस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन तांकां पवित्र स्नान दियात आनी सदांकाल हो संवसार सोरो पर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसां. सर्विस्पराचें उतर. सर्विस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. जेजू स्वर्गार वेचे आदी सगल्या शिसांक आपयले आनी ही आज्ञा दिली, सगल्या संवसाराक वचात आनी सगल्या राष्ट्रांक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन स्नान दिवन म्हजे शीस करात. जेजूच्या निमाण्या उतरांचो आमी सदांच उगडास करुया. जेजूची निमाणी उतरां हांव सदांच तुमच्या सांगाता आसतलों. जेजूची निमाणी भांगाराची उतरां, घोटायेची उतरां. खरेंच आमचो भावार्थ सांगता, जेजू आमच्या सांगाता आसा आनी जेजू विरेंत आमच्या जिविताक कसलेंच मोल ना आनी फळूय ना. आमेन.